आयचो कायदो सरकारान केला हो आमच्या फायद्याचो न्हू, पूण मुणकाराच्या फायद्याचो न्हू, ना म्हणून टॅलंटाच्या फायद्याचो न्हू. असेल त्याची जमीन आणि राहील त्याचे घर हो कायदो आलो हो आमकां शेतकारांक चड फायद्याचो आलो आणि आमी तेच्या आशेन आल्यो की हो कायदो जातलो आणि आमकां शेतकारांक पूण मुणकारांक हेची कितेंय तरी आमकां फायदो मेळटलो म्हणून. पूण आयज सरकारान जो कायदो काडला ही आमची शेतां भाटां पळय आफ्टर लिबरेशन म्हणजे आता 60 वर्सां जायत येयली आमच्या ताब्यान आसात. आमी ती ओंपता भाटकारांक खण बसता ही भाटकारांक काडून घेवपाचो कायदो हो. भारतीय जनता पार्टीन गेल्या त्या 2 आठवड्या पयलीं हे शेतकाराचें बील हाडलें आनी जे कोण कसयनात 3 वर्सां त्यो सगल्यो जमनी ज्यो आसा शेतकाराच्यो त्यो सगल्यो ताब्यांत घेवपाच्यो अशें कारस्थान करून रातचे 11 वरांचेर हें बील हाडलें आनीक हे सर्वसंमतीन पास केलें. ह्या बिलाचेर ह्या कायद्याचेर सविस्तर चर्चा जावंक ना म्हणजे हे बाबा सर हे कायदो कितें सांगता ते लोकां पर्यंत पावना, आमदारां पर्यंत पावना म्हणून आज हो सगळो घोळ जाला. आनी आमी पळयतात जेन्ना आमी हे तपासून पळयलें एडवोकेटाक दाखयलें बरे तज्ञ आसात जे पळय घटना तज्ञ आसात जे कायदे तज्ञ आसात हे सगळ्यांक जेन्ना आमी हें बील दाखयलें तेन्ना म्हणपाक लागले हे जे बील आसा तें आमच्या शेतकारांची मर्डर करपाचें आसा. तुजे कडेन आमची एक आशा पल्लवी गेल्या की तूं बहुजन समाजाचो खूब वर्सांनी आमकां लक्ष्मीन पार्सेकराच्या फाटल्यान मुख्यमंत्री मेळ्ळा. तूं तें कार्य करपाक जाय. आयच्यो आमच्यो गरिबांच्यो जमनी काडून तुजे बिल्डरांच्या जावं ह्या जमीनदाराच्या जे घशान घालपाचो प्रयत्न करता ते तुका ताचो पयलीं अभ्यास जाय. आयज तर तुमी शेतकऱ्यांचें कल्याण करता जाल्यार हांव तुमकां जाहीर आव्हान करता हे कायदे आणि हे अमेंडमेंट तुम्ही असेंब्लीन कितें हाडटात. सरकाराचो कितें रेट आसा त्या रेटी प्रमाणे कुळाच्यो जमनी कुळांक विकते दियात. कुळां घेवपाक ती तयार आसात. तुम्ही त्या हांगासर कितले शेतकऱ्यांनी मामलेदार कचेरींत पयशे भरलेले आहा शेता खातीर विक्री करपाक ते कित्याक पेंडिंग आसात. तुम्ही हर तरेन लोकांक आयज फटोवपाचो प्रयत्न करतात आणि हे कायद्याचे घटनेचो थाक दाखोवन त्याच धर्तीचेर तुम्ही मोपा एअरपोर्टाचेर 90 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन तुम्ही हडप केल्यात. ती बरे पद्दतीन करूंक नात. मामलेदार कलेक्टराक तुम्ही भागीदार घेतल्यात. त्यांना ह्या घटनेन तुम्ही भागीदार घेतल्यात की त्यांना चुकीची शेतकऱ्यांक माहिती दिल्यात. त्यांचे केन्ना हियरिंग घेवंक ना. त्या सरकारान सगळे लोकांक धमकी दिवन लाठी चार्ज करून हे जमनी घेतल्यात आणि हे जे काही आमकां पोर्तुगीज आसले पळय गोंयांत ते परवाडले पण हे बीजेपी सरकार न्हू. हांव गोंयकारांक उलो दिवंक सोदता. गोंयकारांक कळपाक जाय नीज गोंयकार आणि आमी गोंयकार म्हटले म्हण जायना. तुम्ही आयज मतदान करतना विचार करपाची गरज. जे एग्रीकल्चरल बिल आसा प्रमोद सावंताच्या सरकारान आपल्या रियल इस्टेटाच्या इश्टांक मदत करपाक लागून हाडला ना की गोंयच्या शेतकारांक. राज्यपालांक एक निवेदन सबमीट केलें आणि त्या निवेदनान जेन्ना आमी डेलिगेशन मेळपाक गेले तेन्ना आमी राज्यपालांकडे चर्चा केली आणि हे बिल कशें घातक आसा शेतकऱ्यांच्या विरोधात कशें आसा हे जेन्ना आमी तांकां सांगलें तेन्ना गव्हर्नरान आमकां स्पश्ट केला की हे बिल ज्या दीस विधानसभेत संमत झाले आणि आपल्याकडे मंजुरीसाठी येयले सायनी खातीर येयले तेन्ना आपूण हे बिल मेजॉरिटी नासल्यामुळे विधानसभेत त्याचेर सायन केली म्हणून. आता प्रश्न पडटा ज्या दिसा गव्हर्नर सांगता की हे बिल मेजॉरिटी नासल्यामुळे आपण पास केले गजल खरी जरी असली तरी गोंयचे विरोधक काय करतात गोंयच्या विरोधी पक्षांच्या भूमिका आहे का हे कळपाक जाय. कारण गोंयचे विरोधक हे एकमत ना. गोंयचे विरोधक युनायटेड ना. गोंयचे विरोधक जितके पक्ष आसात गोंयच्या विरोधात जितके आमदार आसात त्यांची युनिटी ना. आणि त्यांची जर युनिटी असली जाल्यार ते त्याच दीस गोंयच्या राज्यपालांक आपली भूमिका स्पष्ट करता असली त्याच दीस ते गोंयच्या शेतकऱ्यांची भूमिका राज्यपालांकडे मांडटा असली त्याच दीस ते गोंयच्या गरिबांची भूमिका मांडटा असली त्याच दीस हे विरोधक शेतकऱ्यांची आणि बहुजन समाजाची भूमिका राज्यपालांकडे फुडें दवरता असली. आणि म्हाका दिसता हे जर त्यांच्यानी तशें केल्ले जाल्यार राज्यपाल जरूर तेजो विचार करता आसलो जरूर तेजेर चित्ता आसलो. आमकां जाय आमकां जाय आमची शेतां आमकां जाय. आमकां जाय आमकां जाय आमची शेतां आमकां जाय. आमकां जाय आमकां जाय आमची शेतां आमकां जाय. असेल त्याची जमीन राहील त्याचा घर कायदा झालाच पाहिजे झालाच पाहिजे. असेल त्याची जमीन राहील त्याचे घर